दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे पैसे मेळनाशिल्ल्या सगळ्या 64,000 लाभार्थींक म्हयन्याभरान अकाउंटात पैसे मेळपाक लागतले। तांकां सगळ्यांक नवे 15 डिजिट अकाउंट दितले। समाज कल्याण खात्याचे बसकेन निर्णय जालो। फेब्रुवारी सावन 64,000 लाभार्थींक पैसे बंद जाल्यात। आरबीआयन 15 डिजिट अकाउंट नंबर करपाक लायिल्ल्यान पोन्ने लाभार्थी अडकल्यात। सरकाराचो 12 कोटींचो फंड अडकला म्हूण प्रुडंटान बुधवारा रिपोर्ट केलो। आरबीआयच्या नव्या 15 डिजिट अकाउंट नंबराच्या नेमाक लागून दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या वट्ट 64,000 जणांक 3 महिने जाले हातार पैसे पडनाशिल्ले। लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे येताले, मात ते अकाउंट नंबर सारको नाशिल्ल्यान अडकताले। पोन्न्या खात्यांचे नंबर 4 डिजिटांचे, 12 डिजिटांच्या अकाउंटवाल्यांचे तेच जाला। प्रुडंटान हो रिपोर्ट बुधवारा केल्लो। आता या 64,000 लाभार्थींचे अडकल्ले पैसे महिन्याभरात खंय तांच्या अकाउंटात पडटले। ब्रेस्तारा समाज कल्याण खात्यान बँकेच्या अधिकाऱ्याबरोबर बसका घेतली। बसकेत थारला ते अशे 64,000 लाभार्थ्यांक नवे 15 डिजिट अकाउंट नंबर दितले। सगळ्या लाभार्थ्यांक मायाच्या निमण्या सप्तकामेरेन पैसे पडटले। बँकांक लाभार्थ्यांचे पोन्ने अकाउंट नंबर दिल्यात। I worked under the PSS as a president of senior citizen, and they have solved all the problems. And today we had a meeting here, and in 4 days we'll get the DSS. Okay. So for how many months you are not getting the money? For 2 months. For 2 months. Yes. So your account number are 4 digits? Yes, of course. Okay. Correct phone number. You are the president of the senior citizen? Yes. करेक्ट अकाउंट नंबर दिवपाचे डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर आणि आम्ही मग ते जेन्ना फायल मेळटली DSS कडून तेन्ना ती फायल प्रोसेस करतले आणि लोकांक सगळे पैसे मेळटले। केन्ना मेळूं शकता पैसे बाय? एज सून एज आमकां फायल मेळ्ळे की आमी रोखडे प्रोसेस करून दितले इमिजिएट जातले। एट द एंड ऑफ दिस मंथ? हय जावपाक जाय, म्हणजे ते डिपेंड्स अपॉन DSS। DSS स्किमीचे जे बेनिफिशरींक पैसे वताले ते लास्ट ह्या म्हयन्याक अशें प्रॉब्लेम जालो की कांय जाणांचे पैसे वचूंक ना। सादारण 60,000 लोकांचे वचूंक ना। तर तो प्रॉब्लेम कितें काय म्हणून आमी स्टेट बँके कडेन उलयली, तांचे कडेन उलोवन करून अशें कळ्ळें की काही बेनिफिशरींचे अकाउंट नंबर जे आसा ते 5 डिजीट 6 डिजीट पयलींचे आशिल्ले ओल्ड अकाउंट नंबर्स। तर तांकां ते आतां नवीन ते 15 डिजीट नंबर आसा पळय ते जाय आसता। तर आमी तांकां आतां सगळ्या मॅनेजरांक ज्यांच्या बँकांनी पैसे गेले ना बेनिफिशरींक तांकां आपोवन हाडून तांकां लिस्ट दिवन तांचे कडल्यान ते अकाउंट नंबर मागयल्या की 16 डिजीट 15 डिजीट नंबर ते आयले की चड करून तांचे सगळे पैसे अकाउंटार वतले आणि साधारण 1-2 आठवड्याचो अवधी लागतलो पैसे वचपाक। आमी कोणाच बेनिफिशरीचे पैसे बंद करूं ना, मागीर लोकां भितर भंय पडला की आमचे पैसे बंद केले काय म्हणून, पण बंद करूं ना आमी। आदले पयशे सगळे मेळटले तांकां? मेळटले विथ एरियर्स सगळे मेळटले पयशे। हो फक्त फेब्रुवारीन प्रॉब्लेम जाल्लो। फेब्रुवारीचे जशें मॅडमीन सांगलां जेंकां पैसे वचोना अपडेट अकाउंट जाले की तांकां विथ एरियर्स पैसे मेळटले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी शिरीष कुंकळेकार। बँकांक हजारांनी कोट्यांची तोपी घालून UK पळून गेल्ले विजय मल्ल्याचो कानोळेचो किंगफिशर विला आता बँकेच्या ताब्यात वचूं शकता। उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी नीला मोहननान निकाल दिलो। मल्ल्याक रीण दिवपी बँको मल्ल्याचो विला ताब्यात घेवंक मेकळ्यो म्हणून निकालान म्हणला। मल्ल्यान बँकांक तोपी घालपाक पोर्तुगेज सिव्हिल कोडा खाला एकल्याक विला मॅनेजर केल्लो। बुधवारा नीला मोहननान किंगफिशर विलाचेर निकाल दिलो। कांदोळेचो किंगफिशर विला बँको ताब्यात घेवंक शकता म्हूण निकालात म्हटला। विजय माल्ल्यान रीण फारीक करूंक नाशिल्ल्यान बँक किंगफिशर विला ताब्यात घेवंक मेकळी। विजय माल्ल्यान बँकेक तोपी घालपाक म्हूण पुर्तुगीज सिव्हिल कोडा खाला विला मॅनेजराक केअरटेकर म्हूण दवरिल्लो। बँकांचो समूह आनी माल्ल्याच्या युनायटेड स्पिरीट लिमिटेड, किंगफिशर एअरलायन्स आनी युनायटेड ब्युरेज कंपनीची 2014 सावन केस चलताली। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल एसेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इंटरेस्ट कायद्या खाला ही केस चलताली। किंगफिशर एअरलायना खातीर रीण घेतना हो विला रिणा बदला तारण दवरिल्लो। माल्ल्या रिणा फारीक करपाक फेल गेलो तेन्ना बँकांनी मॉर्गेज प्रॉपर्टी ताब्यात घेवपाची प्रक्रिया सुरू केली, मात माल्ल्यान तातूंत आडखळ हाडपाचो यत्न केलो। ताणें किंगफिशर विलाच्या मॅनेजराक पुर्तुगीज टेनन्सी एक्टा खाला केअरटेकर केलो। केअरटेकरान विला घेवपाक आपल्याक पयलो हक्क आसा म्हूण दावो केल्लो, मात उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी नीला मोहननान ताचो दावो भायर मारलो। आता रिणा दिवपी बँको किंगफिशर विला ताब्यात घेवंक मेकळ्यो।
प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी श्याम सुंदर फडते. नौदळाचे रशियन MiG-29K फायटर जेट गोंय विमानतळाचेर आडकला. रक्षा मंत्रालय कस्टम्स ड्युटी फारीक करो मेरेन विमान थंयच्यान हालोवंक मेळचें ना. गोंयच्या कस्टम्स कमिशनरान ही खबर खरी म्हूण प्रुडंटाक सांगलें. रक्षा मंत्रालयातल्या सगळ्या संरक्षण सामग्रीच्या आयातीक टॅक्सान सूट आसताली. अर्थ मंत्रालयान ह्या वर्सा सावन डिफेन्साकूय टॅक्स लावंक सुरू केला. देशातल्या सगळ्या विमानतळांचेर आनी बंदरांचेर कोट्यांनी रुपयांचो संरक्षण सामग्रीचो मोठो स्टॉक आसा. भारतान रशियेकडच्यान हालींच MiG-29K फायटर जेट घेतला. सी हॅरियर नौदळांतल्यान भायर सरला. तांची सुवात MiG-29K फायटर जेटांनी घेतल्या. मात कस्टम्स ड्युटी भरमेरेन ते जेट सध्या गोंयांतूच उरपाचे. रक्षा मंत्रालय कस्टम्साक 160 कोटींची ड्युटी फारीक करपाची आसा. इतलो तेंप रक्षा मंत्रालयाक कस्टम्स ड्युटी भरची पडनाशिल्ली. पूण ह्या अर्थीक वर्सा सावन अर्थ मंत्रालयान डिफेन्साक कस्टम्स ड्युटीचेर दिल्ली सूट फाटीं घेतल्या. भारतातल्या संरक्षण उत्पादकांक संद दिवंक म्हूण हे पावल उबारिल्ले. मात ह्या आदेशाचो आयात केल्ले संरक्षण सामग्रीक फटको बसला. ही खबर खरी, मात तातूंत व्हडलेशें कांय ना म्हूण कस्टम्स कमिशनर के अनपाजकनान प्रुडंटाक फोनार उलोवन दाखयलें. ह्या फायटर विमानाक कस्टम्स ड्युटी सूट दिवची म्हूण भारतीय हवाई दळान कस्टम्स खात्याक बरयला म्हूण NDTVचो रिपोर्ट म्हणटा. कस्टम्स ड्युटी सरकाराक येतली, मात ही ड्युटी फारीक करूंक रक्षा मंत्रालयाच्या बजेटान तरतूद केल्ली ना. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. पोन्ने गोंयाक होल्ले दरोडेचे केशीन पणजेच्या जिल्लो कोर्टान आरोपी पुष्पा गडेकराचो जामीन अर्ज भायर मारलो. उरिल्ल्या 5 आरोपींक धरपाचे आसात. चोरिल्ले सामानूय मेळूंक ना म्हूण पुलिसांनी आर्ग्युमेंट घालो. पुष्पाक बुधवारा 14 दिसांचे न्यायीक कस्टडीन धाडिल्ले. खोल्ले एका घरान दरोडो घालून 8 लाख लुटिल्ले. पुलिसांक 70,000 रुपया परत मेळ्ळ्यात. पुलीस 10 जाणांचे गँगातले 5 आरोपींक सोदतात. घेऊया एक विराम.